इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पूर तुजो सोडवणदार, इस्रायलाचो पवित्र्यो अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्यात जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती, आनी दर्याचे लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संसोत. तुजें नांव म्हजें सोरशिल्लें केन्नाच नोपयत जातें ना, ताचो नाच केन्नाच जातो ना. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना, वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना, वा अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावंत्या वाळेचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां, आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोन्यो सुफळ. सबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तो कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, म्हूण नोश्ट्याची वाट निसंटनाक पावयता. सबाब, सर्वेस्पोर तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपोजी कडेन उलोवन जेजून म्हटलें, हे संस्थेक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचलीं नात. आमी विलापलीं आनी तुमी रडलीं नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां पळय ही संसोत. तर जुवांव जेवण तशेंच पिवोन चाकी नासतना आयलो, आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो, आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसूलदारांचो आनी वायटवणाचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिची फळां उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ आयज आमी सांत जुआंव दायगो चो समारोम समोरता. मुखेल बोल आमी तुका नाचपाची गितां वेणूचेर वाजोयली पूण तुमी नाचले नात. नियाळा कादार पागेवंत जुआन दायगो अमेरिकेचो पयलो सांत. जेन्ना फ्रांसिस्कान मिशनराचो पंगड मेक्सिको शारांत 1524 वर्सा थंयसर आयलो तेन्ना तो आनी ताची बायल मारिया लुसिया कातोलीक धर्मांत भितर सरलीं. डिसेंबराचे 9 1531 वर्सा तो मिसाक बेगीन बेगीन वचूंक भायर सरतालो तेन्ना ताका वाटेर खूब वगत चलून वेताना ताका सायबीण माय दिश्टी पडली. सायबीण माय ताका थंयच्या बिस्पाक संदेश दिवंक सांगलो आनी अशें ताणें केलें. ही सायबीण आमी आ लेडी ऑफ ग्वाडोलोप म्हूण वळखता. भुरगीं तरेकवार खेळ खेळटात. जेजू आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कळयता. भुरगीं वेगवेगळ्या तरेची थोडी तांचे मदली खेळ खेळटात जाल्यार तातूंतलीं कांय जाणां खेळ खेळनात. तांचे मुखार कितलेंय बरें करून दवर ती समजून घेवन आपल्या जिवितांत नवेपण हाडिनात. अशेंच जेजूच्या आनी जुआंव बातिस्ताच्या निरोपा उद्देशीं जातालें. थोडी संदेश उक्त्या मनान घेतालीं जाल्यार हेर आपल्या जिवितांत तो लावन घेवंक सोदिनासलीं. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी जेजू उद्देशीं उक्तेपणी वाडूंक गरजेचें. जेजू आमच्या जिवितांत खुशाल मुजग धाडटा. आमी तें कसले तरेन घेता काय? देवाच्या राजाच्या मुजगाचेर आमी आमचें जिवीत समारंभूंक देव आमकां आमंत्रण करता. म्हजो थाराव जेजूचो पाटलाव करून आमच्या जिवितांतल्या परिस्थितींतल्यान आमचें जिवीत ताका एक गीत कशें गायतलें.